फाटले 2 सुमना गुजराताचे बोटयो सारखे तोडक येवन कांदोली त्या सायडीक तोडक येवन सारखे 2 नॉटिकल मायलाचेर फिशींग करता. आता आमी विचारपाक सोदता जी फिशरीज डिपार्टमेंट आसा ती कितें करता. आता हे महाराष्ट्र बोट सपोज आमचे बोटकार जाल्यार कॅनोकार भायर गेले जाल्यार ते ताबडतोब ताची डिपार्टमेंट धरपाक येता. पण आमची डिपार्टमेंट कितें करता. सो आता 200 मायज बोट वास्को धोक्यार डॉक केलेलो आसा. हे बोट आता कशे पावले धोक्यार कित्याक हे बोट ह्यो आमचे ज्युरिडिक्शना भितर फिशींग करताले म्हणून ते आमचे आता धोक्यार पावले. सो आमी आता डायरेक्टराक कॉल केल्लो हेजेर ताबडतोब कारवाय करची म्हणून. आनी हे जे बोट्यो जे आमच्या दर्या भितर पळय फिशींग करता तेजेर कायदो कितें आसा तें पाडचो आनी तांकां बरोच फायन दिवचो म्हणून. कित्याक आमी हे दुसरे फावटी कशेंच आयकोचें ना सरकाराक. कित्याक हे वर्साचे वर्सां हे बोट्यो भितर येता आनी जे नुस्तेकार वर्साचे पळय नुस्तें पळय मारता हे बोट्यो येता आनी एका 2-3 दिसांनूच काबार करता. सो हांव मागता फिशरीज डिपार्टमेंटाक आनी फिशरीज डायरेक्टर आनी फिशरीज मिनिस्टराक ताबडतोब हे जे इलिगलिटी चलता आमच्या दर्यांत तेजेर स्ट्रिक्ट कायदो पाडचो म्हणून सांगता.